मिसाचे सुरवातेक आमी गीत गावया. 8:22 पोनवेसवो राजवोट चलयता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सगळ्या ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भावा भयणीनो, आमच्या घरान मोलाच्यो वस्तू आसता त्यो आमी मेलोत थंय उडयनात. त्यो बरे भाशेन सांबाळटा आनी खंयसरूय सांडवत म्हूण बँक लॉकरान पर्यान दवरता. जेजूच्या काळार लोक आपली गिरेस्तकाय शेतान लिपोवन दवरताली. सर्गींचें राज शेतान लिपलेल्या एक ताव्या पोरी. जेजू हे वेपारी वरवीं सर्गींचें राज एका ताव्याक सोर करता आनी आमचे मोण काडीच ताचेर लावन ते आपणावंक आपयता. तर आमी सगल्यांनी सर्गींचो तावो जोडूंक घेवंक आमचें दान मोण ताचेर घालूंक आनी एक दीस सर्गींच्या राजाचे भागेदारां जावंक ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमकां कृपा मागुया. म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, देव एक व्हडली गिरेस्तकाय आनी भावार्थ्यांक ती मेळटा. हे देवाक सोदूंक हे देवाच्या उतरांतल्यान आमकां संदेश मेळटा. हे मिसान वांटो घेवंक, हे मीस वरवीं देवाचें उतर तुमच्या कानार सजोवंक बाबडो ही आमकां एक व्हडली गिरेस्तकाय. हो देवो जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी सोदूंक वावले ना. देवाचें राज बरे तरेन मात्मेपणान ते सोदूंक आमी प्रयत्न केले ना देखून काळ संतान दूख धरून बोगसणें मागुया. आनी सगळे ल्हान विकायेन देवाची काकुदी कुलो करूं म्हणया. हांव पत्की सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सदां सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Soviaga
आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी आमच्या देवा देवा स्वर्गीच्या राया आम्ही तुका लोमान करतो आम्ही तुका निवास दिता तुझी मोयवे Jesu Krista Buddha आमचे मागे डोळाय सोम्या सोसराच्या Boy, deva, soli, ani shanti taja ista, sosari, oi matu kadeva, deva baba. Oi matuka Jesu, Jesu Krista. Oi matuka povi natya. Oi matri, ochi deva. Boy deva, soli, ani shanti taja ista sosari. Amen, 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 amen. प्रार्थया होगी श्रवण सगळ्या संवसारा खातीर आनी दर एका कुटुंबा आनी मनीसकुळा खातीर मागुया. देवा, तुजेर पातयतल्यांक तूं सांबाळटाय आनी तुजे वेळें कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाळ तगतल्या देण्याचेर दवरच्यात. सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपेग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं तो खरो दीव. तुजी सवय पवित्र आत्मेचे कोणान जशी येता राजवट चलयता ससनेच्या ससनाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गिबोन दोंगरार सोर्वेस्पोल सोलोमांक रातचो स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें,
म्हजे कडचे तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमोनान म्हटलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तें हांव नकलो. तुवें विचून काडलोले पोरचे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेगूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान वळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरचे कोण चलयतलो? सोलोमोनान अशें मागणें म्हटलें. सर्वेस्पराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलें मागलें आनी न्हय तुका लांब आंख ना म्हूण रेस्काय ना इतली तुका दिता. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना. तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दिता. त्या भायर तुवें मागूंक ना तें बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली ग्रेस्काय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचे उतर एक. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. जबाब, तुजे सोबतीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुजे उतर पालचे म्हटल्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हटलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समोर. जबाब, तुजे सोबतीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या चाकरांक वासायलेले ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी दीस दी. कोनवालायन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुज्या समोर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे सोबतीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. कित्याक ओपूत निबाल भांगरा परस तुज्या याज्ञांचो हांव चड मोग करता. हय, तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां. सगळे तरेचे फटकिरे चालींचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब, तुजे सोबतीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भाव भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणेय केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां
ताणें तुजीच महिमेवंत केल्या. देवाचें उतर हें देवाचे वोडकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah. 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 बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Hallelujah. 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 सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माते वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे सर्गीचे राज शेतान लिपलोल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वता आनी आपणाक कोडे आसा तितलें विकता, देशेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक ऊंच मोलाची मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी ते मोती आपूण विकतें घेता. जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. Glory to God, Christa. म्हज्या मोगाळ भावांनो, तरणाट्यांनो, भुरग्यांनो, आयचो विशय सर्गीचे राज एका थेव्यापुरी. आनी आयच्या विशयाची नियाळ करता आसतना एक प्रश्न जर हांवें तुमकां विचारीत जाल्यार आयज देवान तर आमकां तुमकां कितें जाय तें मागात म्हणल्यार कितें मागपाचें आमी. थोडी घडी मागता आसली कोविड-19 हाका कितें दी, मेडिसीन दी. थोडी घडी मागता आसली देवा आमचो जॉब गेला, मागीर एक बरो सिक्युअर जॉब दी. थोडी म्हणटा आसली आमचे पयशे सोंपले, देवा कितें तरी पयशे आमकां थोडे दी. अशी जाय ते भशेन देवा लागीं जाय ते मागपाची. पूण भावन भयणो, आयज आमी बी घुसपाक गोंदळाक सांपडल्या. कितें मागूं आनी कितें ना मागूं आमी नको असो एक राजाय बी घुसपाक गोंदळाक सांपडलो. सोलोमन हो राजा घुसपाक गोंदळाक सांपडलो आनीक देवान ताका सांगलें तुका जाय तें माग, तुका जाय तें माग आनी हांव तें तुका दितलो. त्या राजाचें जाय तें मागूं येतालें. पयलें म्हणल्यार म्हजें राज आसा तें वाडोय, दुसरी म्हजी संपत्ती चडय, तिसरें कोणी बरी भलायकी दी म्हाका, कोणी हें आनी तें. पूण हे राजान असलें कांयच मागलें ना. पूण ताणें मागलें देवा हे तुजे पोरजेक चलोवंक म्हाका जाणवाय दी. देवा ही तुजी पोरसां फुडें व्हरूंक म्हाका तुजी जाणवायन भर. आनी देवान ताचें मागणें आयकलें
आनी पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान कोणाक दिवंक ना तितली जाणवाय ह्या राजाक दिली. इतलेंच न्हय, ताका आनीक जाय त्या धेण्यानी बोल्लो. पावन भयणो, पवित्र पुस्तक जर आमी उक्तें करीत, Matthew chapter 6 verse 33, first seek the kingdom of God and his will, then will receive everything. देवाची रास सोद, ताची खुशी सोद, आनी मागीर सगळें तुका मेळटलें. भावानो आनी भयणीनो, आयज हे देवाक आमी सोदता. आमी हे देवाक सोदता आसतना हे देवान आमकां सांडले नात. देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून आमकां सगळ्यांक ताच्या पुताचो उपकार केला, हातून दुबाव ना अशें बागून पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां उडगास करता. आयची शुभवर्तमान कांय वेपारी घालून देवाची रास सोदूंक आमकां आपयता. ते काळार आयज बँक आसा ते भाशेन बँक नासल्यो, पूण ते काळार पयशेय बी नासले, नोट्स नासले. त्या काळार तांचे भांगार रुपे हे तांची व्हडली गिरेस्तकाय. म्हणून बँक नासली देखून ते कितें कोत्तालो लोक आपले थेबे एकठांय कोत्तालो आनी आपल्या भाटान व शेतान पुरोवन दवरतालो. कित्याक जाय ते पावटी राजा दुसरे राजा हे घराचें आक्रमण करून ही संपत्ती व्हरत अशी भिरांत आसताली. आनी कांय पावटी ताणें दवरलेले थेबे हे दान दौलत भांगार रुपे डायमंड ते विसरताले व ते मनीस मोडटाले. पूण ते शेत व तो जागो कोण खणटा ताका ते मेळटालें आनी ते मेळ्ळे उपरांत ते खुशाल जाताले. पावण वस्तू वेपारी घालून जेजू आमकां उडगास करता. सर्गीचे राज हे सगळ्यांक व्हरतें आनी हे सोदूंक आमी सगळ्यांनी वावची अशी आयची शुभवर्तमान आमकां उलो करता. पावन भयणो, आयचे सेवादुरान वांटो घेता आसतना आमच्यांनी कितें करूं येता? हो वेळ आमचेर कांपेरो हाडटलो वेळ. जाय ती टॅक्नॉलॉजी, जाय ते मेडिसीन, जाय ते पावरफूल सुपर पावर नेशन आसात, पूण सगळीं आमी हाल्ली अशें आमकां दिसता. देखून देवाचें उतर वाचचें. दोर्साक देवाचें उतर आमी वाचता, नियाळटा, तेन्ना सर्गीची गिरेस्तकाय आमी आपणावंक पावता. Matthew chapter 4 verse 4, man doesn't live bread alone, but each word that comes from the mouth of God gives us life. मनीस उण्यास वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक उतरा वरवीं येता. देखून म्हाका दिसता आमकां दिल्ल्या देवाच्या उतरान मोतयां माणकां आसात, ती सोदूंक आमी वावरची. आनी मोतयां माणकां आमी आपणायता आसतना जाय ते मनीस जे जिवितान सांडले, जे जिवितान हारले, ते आज बागेवन आनी उमर उरले. एक वस्तुरी आमकां मेळटा ती म्हणल्यार सामारितान वस्तुरी. ही वस्तुरी ह्या संवसारीक जिवितान अदीक खुशाल जावं सोदी. देखून तिणें ह्या त्या दादल्यांचो सांगात घेतलो, पूण ती जिवितान खुशाल जाली ना. संवसार आमकां खुशाल करूंक शकना. ही वस्तुरीन जेजू तिका मेळटा आनी ही वस्तुरी खुशाल जाता. हें तें सर्गीचें दायज, सर्गीचें राज आनी हें तें देवान दिल्लें देणें आमकां. भावणो, आनी एक मनीस आमकां मेळटा लूक चॅप्टर 19 हांगासर, तो म्हळ्यार जाकीव. जाकीव जिवितान व्हडलो मनीस, दान दौलत भांगार रुपया शिंगारान आसलो बोल्लोलो, पूण ताच्या जिवितान खुशालकाय नासली. देखून तो जेजूक पळोवंक सोदता आनी जेजू मेळ्ळो उपरांत तो सारकोच बदलता आनी जेजूक आपल्या जिवितान उपकार येता. भावनो आनी भयणीनो, बुक ऑफ Psalm 42 verse 2, my soul is thirsty for living God. कितली दान दौलत गिरेस्तकाय आनी कितली वर्सां आमी संवसारान रावली म्हूण आमची तान भूक भागोवची ना, पूण देवाक आमी मेळटा तेन्ना आमी तादुशी जातले. पण भयणो, आख्खो संवसार जोडलो ह्या संवसारान रावन आनी मनशान जर आपलो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक फायदो कसलो? Matthew chapter 16 verse 26, if you gain whole world and if you lose your own soul, what are you gaining in this world? भावन भयणो, आमी जेवता, कोण दिसा 5 पाटी जेवता, कोण 6 पाटी जेवता, कोण थोडी 21 पाटी जेवता,
पूण सगळ्यांक आमकां भूक लागता. पूण जितली आमी देवाक लागीं रावता तितली आमची तान आनी भूक भागतली, हातूंत दुबाव ना. बुक ऑफ साम 107 verse 9. He satisfies the thirst and hunger. देवाचें उतर देव साक्रामेंत आमची तान भूक भागोवंक शकतले. भावन भयण्यो, आमची कोंकणी भाशेन अशें म्हणटात, हेंच बरपटाक लागून जिवीतभर तुवें काम करूंक जाय, आनी तुरे आसतना आमचें पोट बरो ना आनी भोगचें ना. देखून देवाचें उतर आमकां अशें सांगता, जॉन चॅप्टर 6 verse 27, खावून सोडटात तसले खाणा खातीर चड त्रास घेनाकात, पूण खावून सरोना तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. देवाचें राज नितीचें, भावपणाचें, भावार्थाचें, एकचाराचें ह्या संवसारान काळोख आयला अशें दिसता. ह्या संवसारान देव ना असो दिसता. देव आसलो आनी सदां काल आसलो तोच देव आमकां हे काळोखांतली उजवाडाक पाळूं, निराशेपणांतली संतोशान भरूं एकसुरी आसात आमकां सांगात दिवं. आनी सगळ्या आमच्या पिडेवंतांक, सगळ्यांक जी भारान चेपलेले आसात तांचे भार ल्हव करूं म्हूण हे मिसान भक्तीन हे देवाचें उतर आयकता आसतना आमी मागुया. भावन भयणो, देव आसलो आनी सदां काळ आसतलो. हे देवाचेर आमचो भावात, आमचो विस्वास थिरावया आनी आमच्या भावाताची उच्चारणी करुया. आनी सगळीं बरोबर व्हडल्यान सत मानता देवाक, पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, ओस पिसलेका ताणें कोस सुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार बापाच्या उजव्यान बसला, मेल्ल्याची मस्ती करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकेची भोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाची जिवीत. आमेन. पावन भयणो, देवान आमकां एक बासवणी केल्या, ताची विस्वास दवरतल्यांक बासवणी केल्या. मागात तुमी घेतल्यात, सुदात तुमकां मेळटलें, दारार मारात दार उगडटलें. हेच भावार्थान, हेच विस्वासान हे भावार्थीच्या मागण्यान आमी वांटो घेवया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मानी आनी पाद्रींनी आपल्या शेल्यांच्या कालसान सोर्गीच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सोर्गीची ग्रेस्काय आपले पोचेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. विश्वासान माता बाबा, आमकां दोळी आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भाव भयणां कोश्टा त्रासान आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताकाल आसलोले पोचेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान माता बाबा, आमकां दोळी आयकून घे. आमच्या कुटुंबांनी सुर्गीच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तू फावो तो मान दिवंक कोरी क्रेस्ताय देवाचे राज म्हूण वळखूंक
ते एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासार मागता बाबा आमकां दोळी आयकून घे. संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखूंक आमी सगल्यांनी आमचें मन कालीच सोर्गीच्या वस्तूचेर दवरूंक आनी सोर्गीचे वाटेर आडखळ जाता ते सगळे पयस करूंक देवा लागीं कृपा मागुया. विश्वासार मागता बाबा आमकां दोळी आयकून घे. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी ह्याच खातीर संवसारान जायती उचामळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निंगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेन कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासार मागता बाबा आमकां दोळी आयकून घे. थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी आमचे भोंवतणी आसात ते भावा भयणां खातीर अदृश्टाक सांपडले आसात, जावं काळोखान निर्शिल्लीं आसात, जावं कोरोना पिडेक लागून आमच्या घरान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयान, आमच्या भारतान आनी आख्ख्या संवसारान देवाक सोदतलीं जायत जाण आसात. ती मनां काळजां बापाक उबारुया. विश्वासार मागता बाबा आमकां दोळी आयकून घे. सर्वेस्परा सासणेच्या जिव्या देवा, ही आमची मागणी, हे तुजे पोरजेचे रडणे विलाप तूं आयकून घे. सगळे म्हज्या भावांक आनी भयण्यांक आनी तुज्या शेड्यांक तुज्या आस्वासनान तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण आमी मागता. तुजो चेतार आसूच उलयता ससण्याच्या ससनाक आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत गावया. C2 आमची पोले वरदाना. Chi
म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिलें ती देणी आमी तुका ओमता. ती तूं दयेन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणेच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. तुमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी साश्टींचे देवा, सोर काडी आनी सोर दाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी शागोळ सोडून पयस केली, तरी तुज्या एकल्याच पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे विंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपुर्णायन एक, तशींच ती सुपुर्णायन एक जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय आनी तुज्या जिन्सवार कर्तुबांनी तुजी जाणवाय वाकणच्याक तूं तांकां तुजी पोर सांसावूंक आपयताय आनी तांकां तूं एकूच क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. Sorgari संसार मोरा तुझ्या वैभवा, उसळी तुका सर्वेस्पराची नावी येता गागासोय, उसळी तुका बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोरेचें रगत. पातकांची भक्षणे मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस मनशे बसत तें बरावतलें. हें म्हज्या उगडासा कुरात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया.
तुझ्या कुसारी पुरून जीवन पोडावून तुवें आमकां सोडून सोंप्या संवसाराच्या सोडमुद्वारा आमची बापा चिदूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुळ रगो शिवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरमेल्यान ते आमच्या भावा भणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजडीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे मिसान वांटो घेतल्यांची हे मीस आयकतल्यांचेर दोतोरांचेर नर्सींचेर सगळ्या पिडेवंतांक आशिर्वाद दी म्हणून मागता आंकवार मरे देवाची माय संगती भगवन धर्मदान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याची सुता पवित्र आत्म्याचे कोणाक सोर पदवीदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या ससना भावनान भयणो आमी सर्गीचे दायची देव बाप आमचो मोगाळ बाप आमी उलो मारतल्यांचो ताळो तो आयकता देवाची विस्वास धरून भावाक धरून जेजून शिकयले मागणी सगळे व्हडल्यान उच्चारून म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या क्रिस्ता तुमच्या दोरमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हयपणीचे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिसता तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ सो जेता राजवत चलयता ससनेच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिल्ली संसाराचे पाप कातिली आमची काकलूत कोर देवाची शिल्ली संसाराचे पाप कातिली आमची काकलूत देवाची शिल्ली संसाराचे पाप कातिली आमकां शांती दी
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितरूंक म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली भावान भयणो हो जिवो उडो तुमी शिवंक पुरती न्हय पूण हे वेळार हे मागण्यांतल्यान आमी ताका शिवलेल्या परी हे मागण्यांत आमी वांटो घेवया मोशा जेजू मोशा जेजू भोव पवित्र संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारान तुका सदां हाजीर आसाय म्हूण तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेता शिवूंक हांव आशेता ह्या वेळार ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक तुजे भोव अमोलीक मास रोगत मास रगत मोजाल शेवूंक जायना म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजान तुरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव ये- मागता हे म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी आसुल्या परी हांव तुका वेंग मारता हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुका एकवडटा तुजे सोशिल्लो तुजे सशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कोडसरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका केदीस निर्मू नाका आमेन आमेन Jesu milo, amka waslo, naslo, amco Jesu, ciebocalo, amci akmi, luki Paulo, Jesu, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक आर्गांदी आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका तुया सर्गीच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कुस्ता मरणाच्या उगडासाक उतरा ओरत्या मोगान आमकां उडगास करून दवरलाय तो संस्कार आमी आतां घेतला ताचे वरवीं सासणेचें जिवीत आमकां मेडशी कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे सोर बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरे उपकार आयकोल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या मोल्या प्रस्ना संवसारांत आमी वचूंक जाय एका मोगान आमी पावता
जावच्या शास्त्राच्या जिवित वाटे तूं आमकां सांबाळून दवरया एका वोगांत आनी भावार्था सदांच करीत क्रिस्तांव जावच्या शास्त्राच्या जिवित वाटे